पापण्या काढून कालते पोणी कुरपा सोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता सर्वेस्पर्तो देवांसो रसना सर्गा सोमस्रासो एका उतरां ताच्या संसाराची चालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशा रुपीत केलो देखून निजाय की बापय तो सर्वांसो. या मिसाची इंथ्यासवा ह्या परी जावन आसात. लियन डिसोसच्या जल्मा दिसा मीस दिसता फेड्रिक सिक्वेरा, अर्गा मीस दितात सिरी रॉड्रिगस आनी कुटुंब, रिशल मिरांदा, एडवर्ड अमित पेरेरा एका प्रत्येक इराद्या खातीर, देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर मीस दितात आयरीन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर सिल्विया जॅनेट कास्तेलिनो, पुलगतींतल्या सर आत्म्या खातीर एंटनी एंड जुडी डिकोन्ना, हारोल्ड आल्वारेसच्या आत्म्या खातीर आयरीन रोमन आल्वारेस, ग्रेसी आनी तिमोथी डाल्मेडा तांच्या आत्म्या खातीर सांदिया आनी जीवन, कुटुंबांतल्या सोर देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर डेफ्नी लोबो, घर जिवनाच्या आत्म्या खातीर डेफ्नी लोबो, पुलगतींतल्या सोर आत्म्या खातीर डेफ्नी लोबो, कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आत्म्या खातीर किरण सिक्वेरा, सकड घर जिवंताच्या आत्म्या खातीर किरण सिक्वेरा, पुलगतींतल्या सोर आत्म्या खातीर किरण सिक्वेरा आनी देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोर आत्म्या खातीर डॉल्पी लोबो. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आज आमी मोरी आमची आवय आनी सर्गींची राणी ही परब आमी आचरिता. मोरी आमची आवय कित्याक तिणें जेजूक आमच्या सोडोनदाराक जल्म दिलो आनी जेजू ताच्या कस्ता मरणा आनी पुना जिवन मरिपात आमकां देवाची भुरगीं करून सर्गीचे दरवटे उक्ते केले. अशी ती आमकां आवय. ती आमची राणी कित्याक ती सर्गीच्या बापा जावन आमकां जायतीं बेसांवां जोडून दिता. देखून आज तिची परब आचरितना प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्ट जाल्ल्या सर मनशां खातीर, देवान जाल्ल्या आत्म्या खातीर आनी ही पिडा बेगीनच संवसारांत जावन पयस वेच्या खातीर आमी केल्ल्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी आमचीं काळजां आनी आमची मनां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. हांव पदकी सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसार सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून, वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मदये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनाती करात पूण प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
Amen. सोमिया का कुल्त कर सोमिया का कुल्त कर क्रिस्ता का कुल्त कर क्रिस्ता का कुल्त कर सोमिया का कुल्त कर सोमिया का कुल्त कर प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आमकां मरयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या आपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राजांत तयार करून दवरल्याय ती महिमा आमच्या माय राणयेच्या विनोनेन आमी जोडूंक फावो म्हणून तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एसेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवदूतान म्हाका उदेंतीक फुडो करून आसलेल्या दारवट्या शिवेलो आनी थंय उदेंतीतावन इस्रायेलाच्या देवाची महिमा येता ती हांवें देखली. तिचे बराबर समदिराचे गाजे सारको एक आवाज आयकलो आनी देवाच्या वैभवान पृथ्वी परजळ्ळी. शहराचो नाश करूंक तो आयकलो तेन्ना हांवें पळयल्ल्या दर्शना परी केबार न्हंयच्या देगेर हांवें पळयल्ल्या दर्शना परी हें दर्शन आसलें आनी हांव धरणीर सरपटलो. सर्वेस्पराची मोहिमा उदेंतीक फुडो करून आसलेल्या दरवटांतल्यान भितर सरली तेन्ना अत्म्यान म्हाका वयर उबारलो आनी भितरल्या आंगणान व्हेलो. सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली ती हांवें पळयली. तो मनीस म्हजे बगलेक उबो आसतना मंदिरांतावन म्हजे कडेन उलयतल्या कोण एकल्याचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हो म्हज्या सिंहासनाचो जागो. ह्या जाग्यार हांव म्हजे पांय दवरतलों. हांगा हांव इस्रायलितां मदें सासणाक वस्ती करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार्ताव नदर घालतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. Alleluia, 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 alleluia,
आसा बाप एकलोस, तो आसा सर्गी. तुमकां आसा मेस्त्री एकलोस, तोच क्रिस्त. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे आसो. माते बापा मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो. शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात, देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच बरी तुमी करिनाकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकां नातल्ले बरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून लायनात. सोर आपली कामां मनशांनी पळयचे म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावड्यांक बांदलेल्यो विंसणारी उतरांच्यो सामड्या पाट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबेंनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोगाक सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सालाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमी कोणाकच उलो करचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर्ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या मिसाची दोनी वसमां आमी कशें शांतीपण जोडचें आनी कशें आमी देवा ते लागसार जिवोवचें म्हणून आमकां शिकोवन दितात. पयल्या वचपांत आमी आयकलें एझेकियेल प्रोफेताक एक दर्शन जाता. खंय तें दर्शन जालें? जेरुजालेमांतल्या त्या शहरांत. जेरुजालेम सगळें शहर ते भद्रते खातीर ताच्या भोंवतणी व्हडलें कोटें बांदलां, उबार कोटें तें, आनी ताका 4 दरवटे आसात. तो पागोर ते दरवटे आजुनूय आमकां पळोवंक मेळटात. त्या 4 दरवट्या पैकी एक दरवटो उदेंतीचो दरवटो, थंयसर देवाचें दर्शन जाता एझेकियेल प्रोफेताक. आनी त्या दर्शनांत तो कितें पळयता? जेरुसलेमा भितर आशिल्ल्या देवळांत देवाची महिमा वळोवन येतात. ते देवळ बरोवन येता, ताचो प्रकाश फंगता, आनी थंयसर ताका एक ताळो आयकता.
ही जावन आसा म्हजी बुन्याद. हांगासर हांव सदांच सुबस्ती करतलो आनी इस्रायल लोकां मदें हांव सस्नाक जियेतलो म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, असली बुन्याद देवान आमच्या काळजा भितर बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत घाल्या. बावतिस्माच्या सक्रामेंता मारिपात आमची काळजां देवाची बिडारां जाल्यान देव आमच्या काळजांत सदांच सुबस्ती करता. देखून आमी दैरान जियोंक, देवाचेर संपूर्ण पातयेनी दवरूंक, आमच्या कश्टांत नश्टांत पिडे शिडेंत आमी भियेनासतना संपूर्ण देवाचेर आमचो भरवोसो दवरून जियोंक आमी प्रयत्न करचे. आनी दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता हे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कशें आमी जियेत गे म्हणून. जेजू ताच्या शिसांक शिकोवन अशें म्हणटा, शास्त्री आनी फरिसेव आसात, देवान मेसून काडले ते मनीस, तांचें प्रधान काम जावन आसा देवाचें उतर विभाजून सांगचें, ताचे विशयी नियाळचें आनी देवाचे उपदेश लोकांक शिकोवचे. ते मोइजाच्या सिंहासनार बसून आसात. देखून कितें ते सांगतात, कितें ते शिकयतात तें बरें करून पाळा, तांणी सांगचें सारकें. पूण तांची देख तुमी कान घेनाकात, कित्याक तांच्या देखींत ते तांणी शिकयल्या प्रमाणे जियेनात. तांचें जिवीत कशें आसलें, तांच्या कपालार देवाचें उतर चामड्यान बरयल्ल्या एका कुडक्या चामड्याचेर कपालार ह्या बावळ्यार ते बांदताले आनी ताचे वस्त्र लांब घालून त्या वस्त्राचेर गोंडे घालून ते बेताले. अशें सकट तांकां पळोवन हे शास्त्री आनी फरिसेव म्हणच्या खातीर देवाळांत मुखलो जागो, पब्लीक फंक्शनांत प्रधान जागो आनीक मार्केटींत तांकां राब्य म्हळ्यार बारीक कशी, हे सूर ते बायल्या देखी खातीर करताले. जेजू सांगता, तुमचो संबंद देवा कडेन दवरता आसतना देखी खातीर तुमी खायलें कितेंच करची गरज ना. बाप, सगळींचो बाप, तो आमी कितें चिंता कितें करता तो जाणा. देखून कितें आमी देवाचें उतर आयकता गे त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करचे. देवाच्या कृपेन ते सगळ्यांक साध्य जाता. आनी निमाणे तो सांगता, कोण आपणाकच वर्त करूंक प्रयत्न करता तो खालतो जातलो, देव ताका खालतो करता. आनी कोण खालतो देव आमकां जाता गे ताका देव वर्तो करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वचपाचो आमी नियाळ करतना आमी 3 संगती आमच्या मतींत घट करून दवरया. पयलें, बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत आमी सकट क्रिस्तांव आमची काळजां देवाची बिडारां जाल्यान देव आमच्या सांगाता बसती करता. देखून आमच्या कश्टांत पिडेंत प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टतना आमी देवाचेर संपूर्ण बातयेनी दवरून जियोवचे. दुसरें, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचे, हेरांची देख काणयोवची न्ही. आमकां आसा एकच एक बाप, तो सर्गींचो, एक मेस्त्री जेजू, आनी आमी समेस्त एकामेका भाव भयणी बरी बोगसून मोगान शांतीन जियोवचे. आनी तिसरें, सादेपणाची जिवीत, खालतें जिवीत जियोवंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी प्रयत्न करया. तसो जेजू आमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन बरोवन दी, धैर्य बळ दिवन दी. आमेन. आल्तारा लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या, मोगाला सुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. धर्मोचे ओपून दिता, आत्मो म्हजो अर्पिता, जीव म्हजो समर्पिता. जीव
वर तुका हसिता सर तुझे जावन आसतना तीं तुका काय मेळना आमकांच देखून अर्पिता शीस तुझे जाव काशेता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदीधरा देव बापाक मानतात असलें जामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपले आवयच्या गोपांत घाली. तेच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानतात असली आमच्या जिविताची बलिदानां करूंक आमी फोव म्हणून निम्रत काळजान मागता. आमच्या समया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासोया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदीधरा आनी ससनाच्या देवा सहकाणी आनी सहतय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीसो आनी फायद्याचो नित्य अंकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची पदवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी दुखा छय छय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका छय. उंचरगी दुखा छय छय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्ती कराराची हें रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bhavata Sagur Pogotoya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडुनीची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिया देवाची माय सांगाती बग्यांत दवनूत आनी सोकणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडनराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज राज जमता येवं. तुजी खुशी सगळ्यात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या अनुशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमें पडूंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सभासकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशेन आतरलेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ले आमी समेस्त बागी. सुमिया तुमच्या भितरेंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुझे मास्र गचेवता तुझे थंय जेजू आजावेक जाता तुझेर सोम्या पातयेवन हांव रावता जेजू ये तू काळजा भिडार कर या टाण्यात तुका घेव सदा हांव आशेता आत्मो मुजो तुका सदा नीत रेखता तुका सेंतो वाता लालेता जेजू ये तू काळजान बिडार कर या टाण्या तुका घेव सदा हांव आशेता आत्मो मुजो तुका सदा नीत रेखता तुका सेंतो वाता लालेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा हांव कामरेचे रानयेपण संभ्रमून ह्या दिनवसणीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ही आमची सगळींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पटलाव करूंक शिकोवंक आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक संपूर्णकायेन आमकां फावो करून दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोपदिदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचे ताची आशिर्वादां ओतो आमेन वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कार्मेल सेबिनीचे नोवेन ये भाग्यवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटा आपणाक शरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून खळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारतीन म्हूण मांडून घेतली गरजे एखाद्या वेळा तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी भळे माये कत नातल्या क्वारी कार्मेलिताच्या आदारा पावांक दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार रडपात येणीन आनी थिरभर वयशान तुजे सच्चे आमी येता आनी आमचे सर गोरसो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता सांगता म्हणया उगडास कर ये बोदयाल ह्या क्वारी म्हणये तुज्या आसरांत नवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोण कोणी कुमोकपणान नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना हे पातयेन देर खाणीन तुजे कडेन येता ह्या क्वारीच्या क्वारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातके आनी कथीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नमान मरे कितम बरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवती बरी देवाची माये आमो आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये विनंती कर नमान मरे कितम बरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवती बरी देवाची माये आमो आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमो पासून विनंती कर नमान मरे कितम बरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवती बरी देवाची माये आमो आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमो पासून विनंती कर अर्गा प्रार्थन ये भगवती मोरये कार्मेल राणी आमच्या वैभव जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागो दळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून
आनी आमच्या सर्गर्सांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवास ह्या घडये आमी तुजे रसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोगो कर म्हण मागता तुज्या आनी तुजे हातीन आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नमान तुका सर्गाराण्ये आमा परदेशाचे माये आसां पयनार म्हाका उपकार कधी दुखी विघ्नांनी वार क्रिस्त माये दर्या सुक्रा पाव तू पयनार्या पाव म्हाका पाव तू पयनार्या पाव म्हाका मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वारवरी आशिर्वाद दिवं आमकां मागीर अंकुशाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.